नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आजी हांव एक 70 वर्सां फुडली एक काणी सांगता. मंगळूरचे रथबीदींत आशिल्ले नवनिधी कार्यालयांतू प्रकट जाल्ली एक बूक. तांतूल काणी विंद्राल घरा गोंदोळू म्हणून. एक पटी एक विंदूरू रुक्कार आशिल्ले तागेले घरां दुखून भय्यान कडकडत सकल देंवता. भिल्लल पेट्टाक तागेद्रा कोण आस म्हूण दिसनाशी तो एक चान्नीक आड्डळता. चान्ने भारी कोप येता. इत्रे विंद्रा दोळ दिसना हांवें तुका म्हूण म्हणटा. विंद्राक उल्लोचाक जायना. ताळ सुकून आयला. हर्दी बडबडतस. तागेले वस्त पळोवन चान्नी सांगता, कसं गायसोकू इत्या भिल्ला, कसं जाल्ला तुका म्हूण निमगीता. तेन्ना विंदूर सांगता, आयक वयर मेगेल घरान तूं कसो गोंदोळ जातस म्हूण आयक म्हूण म्हणटा. दोगांय कान नीटकोन आयकताची. तेगेले घरान तूं गोंदोळू बरबर तंडील वरी, पटपट फापुळल वरी, सर निसरलल वरी, बडबड मारलल वरी, धड धावील वरी, गोंदोळू ताजे मध्येन तूं हुंकार विंगड. दोगांय भिवन एकल्या पोटोन धरताची. मागीर दोगांय धांवचें सुरू करताची. धांवन एकडे शंकेतर बसताची. थोडे वेळान चान्नी विंद्राले निमगीता. कसो जाल्लो विशय कसोले म्हूण निमगीता. तेन्ना विंदूर सांगता, कसो सांगचें तुका हांवें. एक घडी हांव मेगेल घरान दुखून भायर गेलेलो. वापस येतना मेगेल घरा भितर कोणकी रिगला. आयकल न्हू तूं वय गोंदोळ कसो म्हणून. हांव हळू वचून निलकून पळोवचें गेलो. पळयल्यार दोनी जोळचिंगाळशे तांबडे दोळे. ताचे मद्दे हुंकारू. ते भूत सुका न्हय म्हूण हांव भिवन धांवन आयलो म्हूण सांगता. तेंच्यांनी सांगता, वय तें भूत आसतलें. जाल्यार आमी हांगा बसून कसो करचें. आमी दोगांय म्हागशी वचा. कांय पुणी उपाय करून तें भुताक धांवण्याचें पळया म्हूण सांगता. दोगांय म्हागशी येताची. येतना तांकां दूर दुखून एक सोंस दिसता. तांणी ते सोंस्याकय सांगताची, सोंस्या विंद्राल घराचे भुता धांवण्याच्याक तुवंय आमगे लोटयो म्हूण सांगता चान्नी. सोंसो येता आनी चिटकी मुखार वतना तांकां एक ल्हान घोव म्हळ्यार एक उल्फ, तोळ म्हणटाय पळय ती प्राणी मेळटा. ती तागेलें जेवण जाल्ला मात्र तो ल्हान घोव ताणें खेळलेले कुंकडा पाक आनी सुतू पडला, हाड आनी पडला. एक ढेंक काणू तागेले जिब्बेन तागेलें वंट लेवतर आस. तें ल्हान घोव पळयल कुडले हांकां तेगांकय भंय जाता. तेन्ना तें ल्हान घोव सांगता, भिवू नाकाची, मेगेलें जेवण जाल्ला, पोटभर जालां, हांव तुमकां खायना. जाल्यार कसले धांवता तुमी अशी म्हूण निमगीता. तेन्ना विंद्राल घरा भूत रिगला म्हूण तांणी सांगताची. हांवय येता म्हूण सांगून ल्हान घोव तांगेलो भायर सरता. आनी म्हणटाची, तूं येत वय, आमगेले खबरे येवच्यानच तुवें म्हूण म्हणटाची. ना बा, हांव सांगलें न्हू मेगेलें पोट भरलां म्हणून, हांव तुमकां खायना म्हूण सांगून ल्हान घोव तांगेलो वता. अशी तांणी वतर आसतना तांकां येद्रा दुखून एक चित्तल दिसता. तांणी त्या चितलाकय आपयताची. तुवंय यो, विंद्राल घरा भुता धांवडाच्याक तुवंय आमगे लोटयो. तुवें रान्नान तूं जोरान धांवतना तुगेले पांय फातरां लागून उज्जा कीट येता न्हय. आमकां तें भुता धांवडाच्याक उज्ज जावका पडल्यार तुवंय यो म्हूण सांगता. चित्तलय वता आनी चिके मुखार वतना तांकां एक उंट दिसता, कॅमल. तें गांवां आसूंक आशिल्लें उंट वाट चुकून रान्ना येवन पावलां. ताकाय आपयता तांणी. तुगेले दिग पाय, दिगू गळो, आमकां खंयच्याकय पुणी उपकारा पडटले, यो तुवें म्हूण सांगताची. आनी चिके मुखार वतना एक चिकला उदकां भितरी खडगमृग लोळतर आशिल्लें. ताका दोळ सम दिसना जाल्यार कान सम आयकता. तें पाय्या शब्दू आयकून निमगीता, खंय वतस तुमी पुरा म्हूण निमगीता. ताकाय तांगेली काणी सांगताची. तेन्ना खडगमृग सांगता, हांवय येता तुमगे लोटू. कशीची विंद्राल घर खंय आस म्हूण म्हाका गोतस. थंय एक न्हंय आसा, म्हाका उद्दा जाय जाल्यार कशी थंय आसा, हांवय येता म्हूण सांगता.
तशी मुखार वतना तांकां एक हातपाय सोण बशील करडी दिसता. करडे लागीं सोडवान घालल पोणोस आस, पेळण घालल एक मोवा मुसा घूड आस. तांगेलें जेवण जालां. आनी भितन तें करडी सांगता, पळय म्हगेलें पोट पोट भर न्हू ढोलशें जालां, तुमी भिवची कांय गत्य ना, हांव कांय करना तुमकां म्हूण सांगता. आनी तांगेली काणी आयकून करडी तांगेल ओट येता. ती सांगता, पक्कने भुत्तान भायर येतना ताण धांवन वचना तशी पोटोवन दवरूंक म्हगेलें गत्य तुमकां पडटलें म्हूण सांगता. अशें तांणी पुरा मुखार वतना एक वागो आनी सिंह दोगय पंचादीक मान बसल्यांची. तांकां पळयल कुडलें वपास आनी पुरा थंडयताची. तेन्ना वाग आनी सिंह सांगताची, भिव नाकाची, आमगेलें जेवण जाल्लां, कांय भिव नाका तुमी, कसो जाल्ला, कसो विशय इत्या भिल्ल्यांची म्हूण निमगेता दोगय. तेन्ना खडगमृग तांकां सांगता, विंद्राल घरान तूं एक भूत रिगला खंय, ते धांवडाचे खातीर आमी पुरा वतर आसचे म्हणून. वाग आनी सिंह कान नीट कोर दोळे सोण नांक फुल्ला बीश नीट कोरून आयकताची. मागीर आमकां सोण कसो वच्ची तुमी, आमी येता तुमगेलो ओटो म्हूण सांगताची. तेन्ना आमकां भंय येता, येयल्या खंय खातीत की म्हणून. तुमी दोगय आमकां खायनाच म्हूण निमगितना वागूय सिंहूय सांगताची, आमगेलें बाल्ला हाण, तुमकां आमी आपणाची, आमी येताची म्हूण सांगून वता मुखारी. चिके दवर वतना एक हस्ती धसा पसा म्हूण चमकून येतर आस. वाग आनी सिंह हस्ती सांगताची, तूं वय यो, आमी पुरा ओटो करून वचा म्हूण सांगताची. हस्ती अशी पळयता, सान होड म्हूण ओटो 10 जन आसची. हांवय वता इकराचो म्हणून हस्ती तांगेलो ओट वता. आतां कितली प्राणी जाल्लींची, विंदोरू, चन्नी, सोंसो, लांडगो, चित्तल, उंट, खडगमृग, करडी, वागू, सिंह आनी हस्ती 11 जन ओट्ट करून रुक्काल्या वताची. थंय वतना सिसडी थंय न्हिदल्या, विंद्राल घरा दिकन पळयतर आस. सिसडील्या निमगिताची, तूं जेव भुत्तान भायर येवची पळयला की म्हूण निमगिताची. सिसडी कसो लेगोत्ता, हा कसा भूत, खंयची भूत म्हूण म्हणटा. तूं बैसताय म्हूण सांगून आत्तां चन्ने भारी धैर्य, पुरा जन ओट्ट आसा नवें, त्या सरसटी वयर चडटा आनी विंद्राल घरा भितर निलकता. ताकाय दिसता दोनी तांबडेची जोळचिंगाळशे दोळे. ते सांगता, ना ना ना, हांगाच तें भूत, वच्चें न्ही म्हूण सांगता. कुडले हस्ती तिगेल सोंडाळीन ते रूख दवरून गल 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 हलयता. पुरा प्राणी तांगेल रण्णी रडताची. वाग आनी सिंह गर्जन घालताची. चित्तल उड्डून शब्द करता. त्या गलाट्याक ते विंद्राल घरां दुखून एक प्राणी ताका पाप दिसा दोळोय दिसना उपतर धांवतो उपतर वता. तेन्ना चान्नी होडान हांसच्या सूर करता, अय्यो यें आमगेल भूत, मानतार गोग्गोमू पूण होडान हसता. पुरा प्राणी हसताची, अय्यो आमी भूत म्हूण कसो पुरा लेखलें म्हूण पुरा जने पोण हसताची. तितली म्हणटना उपास पुरा जना भूक जेवच्या सूर जाता. वागो सिंह करडे पुरा तांगेल जीभ भायर घालताची. हें पळयल की ना चान्नी धांवन तागेल घरा वता, विंदोर धांवन तागेल गुडा वता. पुरा प्राणी तांगेल दिक्कान धांवन वताची. अशी गम्मत काणी चिरडवानो कशी जाल तुमकां. नमस्कार.